जून रोड 18 जून रोडाचेर एक रेड सेलेरियन घेवन आमकां मारले ॲट अ स्पीड ऑफ अबाउट 100-120 मारून तो धांवलो. ही MH पासिंग गाडी आशिल्ली, MH 07 काय 09 आशिल्ली. तेन्ना म्हाका कळूंक ना कित्याक तो इम्पॅक्ट कसो आशिल्लो, आमकां गाडीचो नंबर जो आसा तो नोट करपाक मेळूंक ना. पूण आमी तशेंच रावले थंय, पुलिसाक आपयलो. पुलीस आयले, 15-20 मिनटान पुलीस आयले आमचे कडेन. तेंच्यांनी फोटो मारलो, गाडीचो फोटो मारलो आनी ते गेले. सो आमकां कॉन्फिडन्स हे आशिल्लें की स्मार्ट सिटीन 250 करोड स्पेंड केला कॅमेराचेर. सो आमचो कॅमेरा सुद्दां न्ही वयरूच आशिल्लो. सो आमी भिवना. आमकां दिसलें की जो कल्प्रीट आसा तो रायट अवे मेळटलो. आमी हांगा येतले पुलीस स्टेशनार, कंप्लेन फायल करतले. पुलिसा कडेन लायव्ह CCTV फुटेज आसतली म्हणून आनी सोमतोच मेळटलो म्हणून कोण आसा तो. ताका पणजीच आशिल्लो तेन्ना, तो काय धांवना तेन्ना. पळोवपाक गेल्यार आमी पुलीस स्टेशनार आयले, कंप्लेन दिले आनी सांगलें की CCTV फुटेज बेगीन पळया म्हणून. कित्याक तुमचे कडेन आसा न्ही 250 करोड स्पेंड केला, पर कॅमेरा तेंच्यांनी 1 कोटी मोडला, सो पळया म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें, पुलिसान सांगलें की दे डू नॉट हॅव एक्सेस to the CCTV footage, the live CCTV footage, the police does not have access. This point needs to be noted that police smart city जे 250 करोड मोडला तेजे फुटेजाची एक्सेस लाइव फुटेज पुलिसा कडेन ना. 50 करोड when there is a clear access to the culprits to run away from this country, to run away from whatever crime they do. And the NHUI will take this up very effectively, and we will make sure that such things come and they are corrected in future.